घेऊची ना, दिल्लीकारांक घेऊची ना, दिल्लीकारांक घेऊची ना. लोधा प्रोजेक्ट फेक दो, लोधा प्रोजेक्ट फेक दो. जिंकल्या बघार सोडची ना, जिंकल्या बघार सोडची ना. वेगळ्या वेगळ्या गावच्यान अजूनपर्यंत येत असतात आणि आमचे आयिल्ले असतात. फोंडेच्यान आयिल्ले असतात, संजय बाब, राजू बाब, मागीर तालिगांवच्यान आयिल्ले असतात, सालसेटच्यान ऑलरेडी ऑन द वे असतात. सो डिफरंट डिफरंट लोकेशना कडल्यान आमचे गोयचे राखणदार एक्टिविस्ट भाव हांगासर या प्रोजेक्टा विरुद्ध हांगासर जे आंदोलनाक बशिल्ले आसा तांकां सपोर्ट करपाक लागून आयिल्ले आसात. सगळ्यांत पहिली गजाल म्हणटा ती, ह्या गांवान एक बायल मनीस विश्रांती सालेलकर, वासंती सालेलकर, जे बायलेक आमी केन्ना विसरूंक शकना. तियेन असो लढो दिलो आणि हो लढो जो आहा पळय राणे अगेन्स्ट, विश्वजीत राणे अगेन्स्ट, आणि त्या प्रॉपर्टीचेर हल्ला करपाक, कब्जा करपाक लागून आयिल्ल्या त्यांच्या विरुद्ध तिने लढो दिलो आणि लढो दिता दिता तिका अक्षरशः मारून उडयली. आणि आज ऍक्च्युली पळोवपाक गेल्यार तिच्या नंतर कॅन्डल लाईट जाल्यो, मागीर मशाल यात्रा हांगासर जाली आणि मशाल यात्रेच्या नंतर सगळे गांव जागृत झाले आणि हे गांव वाटोवपा खातीर आज सगळे जण हांगासर हंगर स्ट्रायकाक. सावथाक गेले काय न्हू, फोंडे वयचे पडटा, फोंडेच्यान मागीर हांगासर येवचे पडटात. म्हणजे सांगपाची गजाल म्हणजे गोंय सगळे होलसेलाक विकून काडलेले आसात आणि विकून काडपी मनीस कोण लक्षात घ्यात. आज पयलो मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे तो 39A, हो जो दुयेंस जे आसा पळय 39A हाडलेले टीसीपी डिपार्टमेंटान. आणि टीसीपी डिपार्टमेंट कोणाकडे आसा, विश्वजीत राणे कडेन आसा. आणि हे विश्वजीत राणे जे टीसीपी डिपार्टमेंट दिवपी मनीस कोण, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत. कित्याक कॅबिनेटाचो हेड जो आहा पळय तो चीफ मिनिस्टर आसा. आज जेन्ना आमी पळयले सगळ्या गांवांनी जेन्ना प्रोटेस्ट जावपाक लागले, चिमला जाले, खांडेपारा जालो, मेळावली जाले आणि आमचे आता सध्या मिराबाग जाले. तुम्ही बायक कर पळोवपाक 39A प्रोटेस्ट इतलो व्हडलो जालो, विश्वजीत राणेच्या बंगल्यार सुद्धा पावलो, तरी सुद्धा आज 39A स्क्रॅप करपाक पावले ना. आज सरकार जो आहा पळय आमचे कडेन खेळ खेळटा आणि खेळ वेगळ्या वेगळ्या मनशांक घेऊन खेळ खेळटा. प्रश्न असो येतात की आता फोंडे इलेक्शन जावपाचे आशिल्ले, कॅन्सल जाले. हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता, कोर्टान डिसिजन घेतले की कॅन्सल जाले म्हणून. असो कोर्ट केन्ना डिसिजन घेतलो की गांवच्या लोकांक गांव काबार जाता तेन्ना कोर्ट केन्ना डिसिजन घेतलो आणि स्क्रॅप करतलो, हे आमी सगळे गांवचे लोक रावल्ले आहा कोर्टाक. कोर्टान हाजेरूय दोळे ओपन करून घेवचे, डेटी दिवच्यो न्हू. आणि लक्षात घ्या, आम्ही या संविधानान आमकां रायट दिला प्रत्येक मनशाक विचारपाक. आम्ही कोर्टाक क्वेश्चन करिना, आम्ही कोर्टाक दोळो घाल म्हणटात. ह्या लोकांचेर, हे बारीक समाजाचेर, या गांवांचेर आज एक गजाल जाल्ली आसा की वाड्यांचेर 39A लागून, प्रोटेस्टाक लागून भायर सरलेले आसात. आणि गोंयान ऍक्च्युली पळोवपाक गेल्यार गांवांत गांव विकत काडलेले आसात. ह्या लोकांनी आयज चवथो का 5वो दीस, रायट, चवथो दीस, हांव परत याद करून दिता विश्वजीत राणे आणि चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक. मेळावली आंदोलन जाल्ले, IIT नाका म्हणून, आणि हे आंदोलन म्हाका दिसता हिस्ट्रीन पयले फावटी इतले व्हडले आंदोलन जाल्ले आणि त्या आंदोलनान स्क्रॅप करचे पडले. IIT जी आहा पळय ती स्क्रॅप करची पडली, पण आंदोलन कोणी उभे केल्ले, बायलांनी उभे केल्ले. दुसरी गजाल, जेन्ना खांडेपारा प्रोजेक्ट आयलो, भंडारा प्रोजेक्ट, कोणी आंदोलन उबारले, बायलांनी उबारले. तिसरी गजाल, चिमला, कोणी आंदोलन उबारले, युनिटी बोला अगेन्स्ट, बायलांनी उबारले. मिराबाग, कोणी उबारले आंदोलन, बायलांनी उबारले. आणि आज परत हे आंदोलन हांगासर आयले, हा कोण उबारतात, लक्षात घ्या. तुम्ही म्हणटाली नारी शक्ती न्हू, आज ही नारी परती पडपाक लागला तुमकां. ती नारी न्हू, हे 500 रुपया घेऊन बसपी हांगासर नारी येवंक नात.
जे इलेक्शनाच्या टायमाचेर तुम्ही 500 रुपया घेऊन त्यांना नाचयता पळय इलेक्शना आमदारा फुड्यान कमळ फुळया म्हणून ती नारी न्हू ती नारी हांगासर बसला ह्यो नारी ज्यो बसला पळय ह्यो गांवचे गांव राखपा खातीर बशिल्ले आसात. आज तुमकां एक गजाल सांगूंक सोदतात. सरकाराक कितें दिसता खबर आसा? सरकाराक दिसता की आमी इलेक्शन कशेंय करून जिखतले. 5-7 महिने 8 महिने उरलेले आहा. तेज्या पयलीं आमी कितले खावंक मेळटा तितले खावया. आनी आयज होलसेलान हे गांव काबार करपा लागून उठलेले आसात. प्रश्न असो येतात की आमी ओगी बसपाचे का भायर सरपाचे. पंचायतीच्या हितून म्हाका विचारपाक जाय कितलो पंचायत पडी हांगासर 11 वॉर्डांतल्यान कितले पंच मेंबर सपोर्ट करता कोण? आता एक पंच मेंबर हांगासर आसा बाकीचे 10 जाणांनी ऑलरेडी घेतले. हो प्रश्न येता घेतले आणि सेटल केले. दुसरी गजाल सगळ्यांत पयली अंडरस्टँड करात. आमकां कितें दिसता खबर आसा? देवळान कितें हाडून दिले न्ही जाल्यार आमी उमेदीन जातात. देवळाक दिला म्हणटात. कोणाचे चोरून हाडून देवळाक दिला ते पयली प्रश्न करपाक जाय. आणि देव वो कोणाचं चोरयेचें घेवपी न्हू. पातकांनी आमी पडटात. आमी चुकी करतात. आमी सगळ्यांत पयली चूक करता ती हांवें आयकलां खूब कडेन की चवथ आयल्या उपरांत आतां खंय ट्रेंड जाला खंय माटोळी सुद्दां खंय घेवपाक आनी लोक लायनी रावतात. बरोबर काय ना? म्हाका एक सांग आमी एक आपोल लावन पयलीं जाणट्यांनी आमी चवथ करूं नाशिल्ली केल्ली आमी चवथ. म्हणल्यार आमी एक विचार करपाक जाय की दुसऱ्यांच्या पयशांनी जर आमी चवथ करूंक शकता जाल्यार ते देव कोणाक पावतलो तेका पावतलो काय आमकां पावतलो. दुसरी गजाल आमी हाजेरूय विचार करपाक जाय की आमकां आतां सध्या प्रेझेंटली इलेक्शन लागीं पावले काय न्हू टुर्नामेंटाक सगळे लिस्ट रेडी जातात आनी आमी गांवांनी वयतात. आमी एक्चुअली टुर्नामेंटाक लिस्ट घेवन स्पॉन्सरशीप घेवन वचना. आमी टुर्नामेंटाक जे लिस्ट घेवन वयता पळय गांव काबार करपा लागून वयता. हेच पयशे जे आयज चोरून सगळे एकठांय करता पळय ते पयशे जे आहा पळय ते बायलांचे वेलफेअर ग्रुप म्हणून कितें काडटा आनी कितें काडटा आनी हांकां वांटून करता. मागीर लास्ट कितें जाता? लास्ट गांव जो आहा पळय तो होलसेलान विकलेले आसतात. आमकां म्हणिल्लें की भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमार भाऊसाहेब बांदोडकराच्या दिसा एमजीपी पार्टी आनी बाकीच्यो पार्ट्यो भाऊसाहेब बांदोडकराच्या फुडल्यान हार घालपाक लागून वयता. भाऊसाहेब बांदोडकरान एक गजाल केली राहेल ताजें घर कसेल ताजी जमीन. राहेल ताजें घर जालें कसेल ताजी जमीन जाली. म्हणजे इतली वर्सां जाली भाऊसाहेब बांदोडकरांचे राजकारण जावन इतली वर्सां जाली अजून पर्यंत काय केल्लें मरे ना. आनी म्हणटा म्हजें घर सोडून दिया म्हज्या जाग्यात दिया बाकीचे आमचे सगळे घर बांदपाचें काम आमी करता. हे म्हजें घर स्कीम करून हाडलेले हा भूमिपुत्र बिल म्हणून हाडलेले हे इलेक्शनाच्या टायमाचेर बिलां भायर सरता. ही बिलां हाडपाची गरज ना रे बापानो. आमकां जागे जे आमचे रोयता पळय तेच जागे दिया. दुसरी गजाल एक भाडकारांक मेसेज दिवंक सोदता. आता भाडकार जे आहा पळय ते कशे जाले 1961च्या नंतर जेन्ना सर्वे जालो त्या सर्वेचेर भाडकाराची नावां पयलीं कशी आमकां विचारता न्ही की तुमी टेनंट कशे काय म्हणून पयलीं आमकां सांगपाची गरज आसा. हे सगळे जे आमचे टेनंट जे लोक आहा तांकां सांगपाची गरज आसा की भाडकारांक कोणा कडल्यान सेल डीड करून आपल्या नावाचेर भाडकार लायल्लो आसा ते. ताच्या नंतर मागीर सांगा की टेनंटांक प्रूव्ह करपा लागून ह्या लोकांनी बहुजन समाजांनी एसटी एससी ओबीसी ह्या लोकांनी हे गोंय घडयले मरे. हे गोंय घडयले. दोंगर आशिल्ले ते मरण करपी मनीस हेच बहुजन समाज. दोरयो आशिल्ले ते खाजना करपी हेच बहुजन समाज. आणि आज इतले करून सुद्धा त्या बहुजन समाजाच्या जागेत बहुजन समाजाच्या नावाचेर ना. सो जे कोण म्हणटा पळय की टेनन्सी केसीस रिझॉल्व जातल्यो हे रिझॉल्व जातल्यो हे काय जावपाचें ना. ह्या सरकारान सगळ्यात पेजेक लायिल्ले आसात. सरकार तुमच्या दारी प्रशासन तुमच्या दारी. अरे बाबा सगळे लोक तुमच्या रस्त्याचेर आसा मरे आणि दारी खंयचे रे. पुलीस आमच्या दारी पडलेले आहा सध्या. प्रशासन न्हू पुलीस लोकांच्या दारी पडलेले आसा. आता हेच्या नंतर कितल्या जाणांक नोटीस पावतले आणि पुलीस पावतले ते पळयात. पण एक गजाल सांगतात ह्या गांवान एक जसिकी राणी जावन गेली. ती म्हणटा ती विश्रांती हांव तिचें नांव वासंती सालेलकर. हिजे खऱ्यांनीच हांव स्तुती करता. कित्याक लोकांनी तिका
याद करपाची गरज कित्याक आहा खबर आहा? ती बायल जी आसा पळय तिका एडवोकेट काडपी मनीस रामा काणकोणकर आणि बाकीच्या हर्षाबाई आणि खुबशा आमचे आशिल्ले कुवेताच्या टिमीन ती ऍक्च्युली पळोवपाक गेल्यार हांगच्यान स्कुटीन येताली आणि स्कुटीन ती पणजे पर्यंत येताली. पणजे पर्यंत ती लढाई लढपाक तियेन आमकां सांगले की उदकान खंय एसीड घालून उदक पिड्यार केला बांयचें उदक. तिचे जे रान आशिल्ले जे रोयिल्ले आहा पळय तिका उजो घालून ते कंप्लीट काबार केल्ले आसात उजो घालून. रडली अक्षरशः ती पूण फायट तियेन सोडली ना. ती लढली पण एक दीस घात जो घेतलो तिचो जेन्ना तिची भयण घराकडे भयण खंय भायर सरलेली त्या घराकडेन जो घात घेतलो पळय तो व्हडलो घात घेतलो तिच्या. ती मरूंक ना अशीच. आज तुम्ही कितेंय सांगा शॉक येवन ल्हान भुरगीं मरपाक शकतात. इतल्या व्हडली जी लायट कालूच येवंक नाशिल्ली तांचेर. म्हळ्यार आज सांगपाची गजाल अशी आसा की जे मनीस लढोंक सोदता लढटा तांकां सोंपोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. वासंतीन एक गजाल म्हाका वता सांगिल्ली. आपल्याक म्हणपा लागलो 2.5 कोटी घेवन येयल्ले म्हणपा 2.5 कोटी दिवपाक 2.5 कोटी दिवपाक लागून येयले तूं फाटी सर म्हणून. पूण ते बायलेन कितें सांगलें खबर आहा? पुर्वजाची जमीन पुर्वजाची माती आणि मातयेंतले पीक लायिल्ले ते हांव 2.5 कोटी विकूंक शकना. तिका वालोर दिवपाची गरज आसा. आणि आज या भूमीचेर न्ही या जाग्याचेर न्ही तिचो आत्मा भोंवता. ज्या लोकांनी लक्षात घ्या ज्या लोकांनी तिचो घात घेतलेलो आसा तुमच्या भुरग्यांक तुमकां पळोवपाक दोळ्या उपार आसतले मरे. कोर्ट बोर्ड हे सगळे आहा पळय कोर्ट पुलीस कोर्ट कशें लढटा कोर्टान कशें लढटा. पुलीस जेन्ना स्ट्रॉंग केस बरयता तेन्ना कोर्ट जजमेंट दिवपाक शकता सारको. जर तर पुलिसूच कॉम्प्रोमायज जाता जाल्यार कोर्ट आनी जस्टीस कितें दितलो रे? कितें दितलो कोर्ट जस्टीस? आज वायट गजाल जाल्ली आसा आनी वायट दिसता. आमी कोणा कडल्यान एक्सपेक्टेशन दवरया तुमी म्हाका सांगा. आमी एक्सपेक्टेशन दवरया पंच मेंबराचेर इलेक्ट करून येता म्हणून आनी मागीर दवरता एक्सपेक्टेशन आमी सरपंचा कडेन. सरपंच आयकना जाल्यार एमएलए कडेन. एमएलए आयकना जाल्यार प्रशासन जे बशिल्ले आसा आमचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स आसा ते तेजे कडेन आनी तेही आयकना जाल्यार आमी ज्युडिशरी कडेन वयता. आयज चारूय खांबे जे आहा पळय ते ऑटोमॅटिकली 4 पिलर म्हणटा डेमोक्रेसीचे हे काबार जाल्ले आसा. थोडे 4थ्या पिलराचे बाबडे 1 2 3 4 5 6 कॅमेरा ओपन दिश्टी पडटा आमकां हांगासर. बाकीचे जे आहा पळय कॅमेरा बंद जाल्ले आहा ते कॅमेरा केन्ना ओपन जाता? ते कॅमेरा ओपन जाता फक्त कितें पयशे पावता जाल्यार इन्स्ट्रक्शन आसता जाल्यार नाजाल्यार जायना. पूण आयज हांव वालोर दिता ह्या मिडियाक जे हांगासर कोण उबे रावल्ले आसात त्या मिडियाक हांव वालोर दिता. तुम्ही अजून पर्यंत वो 4th पिलर आहा पळय तो जागो दवरलो आसात आणि या 4th पिलर जागो दवरला म्हणून या लोकांचा आवाज आमच्या पर्यंत पावतात आणि आमच्या पर्यंत पावल्या कारणान आमकां गोंयभर लोकांक हांगासर सपोर्ट करपा लागून येवपाक मेळटा. लक्षात घेयात आमी गांवांनी गजाल एकूच सांगली आसा. गोंयच्या राखणदारांक लक्षात घ्या. आयज सकाळी खंय बाबा येवन गेल्लो आयल्लो न्ही नागा साधू बाबा येवन गेल्लो. हांच्यांनी जरी तर काप्रेश्वर देवाक राखणदाराक तेका सुद्धा उबारलो जाल्यार हे लोकांक कितें करतले रे? काप्रेश्वर देवाक उखलपी हेच मनीस हे बीजेपी सरकार जो सांगता पळय सगळ्यांक गायता पळय आमी हिंदू लोकांचो सरकार म्हणून जाल्यार काप्रेश्वर हो हिंदू लोकांचो देव नाशिल्लो. वो सरकार जो आहा पळय हिंदू म्हणून पिरयता पळय जाल्यार वो काप्रेश्वर देव कोणाचो आशिल्लो? हे काप्रेश्वर देवाक तुम्ही टँकान म्हळ्यार हे कंटेनरान व्हरून दवरलो आणि त्या कंटेनरांतल्यान काढून ताका ड्रॅग करून चेनीक बांदून ताका मांडवीन उडयलो. कित्याक लागून करपाक जाय आशिल्लें? आनी जेन्ना कळ्ळें न्ही लक्षात घ्या आनी खंयच्या मनीस तो हात मोडचे परत सांगा. त्यांना माझ्यावर हल्ला केला म्हणून आम्ही एक वॉर्निंग होता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक आणि विश्वजीत राणे आमकां तुमची खबर आसा.